म्हाका कितें आहा न्हू हांगा वचूंक जाय मँगलोर. तर हांवें फर्स्टार वचपाचें मँगलोर वचपाचें फिक्स केलां वचोन एचीर मँगलोर एचीर आहा न्हू तर हांव सकाळीं कितें केलें राती आमी ते ट्रेनीचे टिकेटीचे फॉर्म भरले वचपाक आनी सकाळीं मागीर हांव गेलो 8:15 पावलो थिंगासर स्कुटरीन गेलो आनी स्कुटर दवरली पार्क केली हेल्मेट बी दवरलें भायरूच हांव टिफीन घालूंक ना आनी हांव वयर गेलो कावंटरार गेलो कोण नासलो कावंटरार हांवें फॉर्म दिलें आनी तेणें म्हाका टिकेट दिली कन्फर्म हांव बाय फेथ म्हणून उलयता कन्फर्म टिकेट म्हणून मँगलोर वचपाक ओके तुमी समजलात न्हू टिकेट घेतली हांवें आनी हांव देंवलो स्टेप्स देंवलो ते स्टेशनाचेर आनी येता आनी आतां स्कुटरीचेर येवपाक चाळी सोदली जाल्यार म्हाजी चाळीच ना चाळीच ना हांव शुअर जावन हांवें म्हाज्या बॅगान घातला म्हणून बॅग कॅरी करता हांव त्या बॅगान घातला म्हणून चाळी ना म्हणटा आतां कितें करूं म्हटलें स्कुटरीचेर येयलो हेल्मेट आहा भायर चावी ना मागीर वचून गेलो कावंटरार पयलीं दिसवल्या काय म्हणून कावंटरारूय चावी ना स्कुटरीची की चेन आहा न्हू ताका हेल्मेट हांगा ते लोकांनी हेल्मेट आहा मागीर ते एका कावंटराचेर ते बायलेक विचारलें हांवें चावी बी दिल्ल्या बी हांगा मागीर ना परतून खाला येयलो परतून गाडयेचेर सोदली वाटेक सोदली मागीर तो स्कुटर पार्किंग जाल्यार हें करता न्हू ते पार्किंग जाता तो मनीस आसता पळोवता तेका विचारलें चाय बी मेवल्या तुका तो म्हणून ना परतून चावी सोदली चावी ना स्कुटरीची परतून वयर गेलो आतां ते स्टेशन मास्टर आसता न्हू टीसी बीसी आसता न्हू तेच्या ऑफिसान गेलो पण चाय बी दिला ना म्हणून चाय दिवंक ना चाय दिवं वयतरी कोण आतां म्हणलें आनी हांव कितें करता ब्लॅक कोण मनीस कोणाक मेवल्या पळय तेका कोणा तरी तो मेवलो जाल्यार दिल्या पुरो म्हाजी चाय कित्याक जाय म्हणजे म्हाजी तशी दिवची गाडी काय म्हणून हांव चिंता मागीर परतून येयलो खाला परतून सोदली ना मागीर ते लागीं व्हरपाचें आसतना रेड घालून आसतना ते स्टेशनाचेर तेंकां विचारलें ना चाय मेळोकूच ना चाय गेली चड आनी हांव परतून परतून बॅगार म्हणून पळयता बॅगार न्हू 3-4 फ्लॅपाकूय आहा ती तेतून पळयता ना मेळोकूच ना परतून गेलो परतून विचारलें हांव कावंटरूच पळयता कोणें दवरल्या काय म्हणून 4-5 फावटी तरी गेलो खाला वयर चावीच ना बॅगाचो बॅग उगडून पळयला सगलें हांवें ना बॅगान सगलें पळयलां टिकेट बी पळयली जाल्यार ती मेवली म्हाका चावी मेळोंक ना मागीर कितें केलें तेरनाक फोन मारलो तेरनाक फोन घेवंक ना हांवें म्हाका चाय आतां हांव न्हू पासून चायेचें लॉक पळय पडटा एकूच चाय आहा घरा कडेन चाय ना हांव पयलो घरा कडेन फोन मारलो की म्हाका लेट जाली हांव लेट पावतलो चाय मागीर ना बसीन येतलो म्हणून मागीर शेरोनाक फोन मारलो शेरोनाक फोन घेवन ते बिजी आसलेले मागीर हांवें मिस्टर अनिशाक फोन मारलो ती कितें म्हणल्यार तेच्यानी हांव न्हू प्रियंकांक स्कुलीत रावला मागीर अनिशा सिस्टर म्हणाली म्हाका ओके आमी हें करुया की दिसांना ती वच आमकां दिसून दाखयली आनी आमकां मेवली म्हणून बरें चल तरी हांवें दोगांय म्हटलें बी आनी त्या आसतना प्रे केलें परतून वयर गेलो तरी मेळना चाय आतां हांव कितें म्हणटा आतां करून म्हाका मेवतली काय म्हण पळयता हांव सारको एरी सारको एग्जॅक्टली वेटींग सांग मेळोकूच ना वयर बसलो हांव आनी कितें म्हणलें मागीर शरणाक फोन मारलो शरण मारलो काय ना रे तूं बी आनी एन्जॉय आनी हांव जॉयता हांव कांय म्हणना कोणाकूच हे चाय हांव ते म्हाका म्हणालें तुज्या हातीची चाय केन्नाच शेणची ना आनी तूं तें पर्सनूच घालतलें चाय केन्ना ना तें वगता म्हाका पळय एकदां वस हांवें दवरली ती हालपाची ना एक फावटी कावूकान ना दिसाची ना तीच आसली चाय वस्ती म्हणल्यार ना तुका मेवतलीच ती ओके मेवतलीच चाय आनी हांव कितें सांगता प्रे करीत वयर खाला येता म्हणजे खूब कोणा कोचऱ्यान बी उडयली काय ना मागीर पुत्र बसलो न्हू हांव म्हाका सॅनिटा मेवलें स्टेशनाचेर सॅनिटायझर बसलो हांव तें सारी मेवतली रे तें म्हणटा मेवतली सोदली गो बसलो न्हू हांव आनी हेणें म्हटलें ती बॅगांत आसोंक जाय म्हणून हांवें बॅग न्हू बॅगान हात घातलो सारको आनी सारकें एक करून फील केलें हांवें म्हाजी वस्तू आहा भितर टिकेट आहा आनी कितें टिश्यू आहा आनी कितें पयशे आहा मागीर
प्रेयाचो बूक बी सगळें आहा भितर. पयलीं कितें करतालो पडटालो बंद करतालो बंद करतालो. पडली आमी जाय. आतां हात घालून सारको फील केलो. जाल्यार जाय न्हू ते भितर आनी धाकटे हे आसा आनी पावर भितर जाय. एक 1.5 वर आनी बेश्टेच वेस्ट केले आनी कितें सोयतान जाल्यार तुका म्हणत आसना पळय तुका पपला तुका पांया पाण्याक मस्तीला हांवें तूं म्हाजे कडेन खेळना काय म्हणलें तें काय तर चाय भितर हा मागीर म्हाका दिली जाला आनी येयलो काय